नमस्कार. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, आज गोंयच्या मुक्तीचो हिरक महोत्सव. गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जातात. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार फाटल्या वर्सभर हो हिरक महोत्सव आमी मनोवपाचे आशिल्ले. आमी तो मनयलो. कितें जालें ह्या फाटल्या 1 वर्सान? ते भायर आमी ह्या मुक्तीचो जो आतां हो जो हिरक महोत्सव मनयतात, जांकां लागून आमकां ही मुक्ती मेळ्ळी ते स्वातंत्र्य सैनीक खुबशे आमचे मदीं आसात. जी संपूर्ण पिळगी ह्या स्वातंत्र्याच्या होमखणान होलपळिल्ली, जांकां ताचे चटके बशिल्ले, तीय आमचे बरोबर आसात. म्हणटकीर फाटल्या 60 वर्सांची कारकीर्द पळयल्ले आमचे मदीं खुबशे लोक आसात जाणी हें सगळें झूज पळयलां, स्वातंत्र्य सैनिकाचो त्याग पळयला, बलिदान पळयलां. आनी ताका लागून ह्या आमच्या हिरक महोत्सवाक खूब म्हळ्यार खूब म्हत्व आसा. आमची जी पळय फुडली पिळगी ह्या मुक्तताय जावन जी जल्माक आयिल्ली ती आसा आनी ती हें सगळें पळयता. ह्या सगळ्या जें कितें घडलां फाटल्या 60 वर्सां ताचे आदीं हाजो एक आप्रोस घेवंक, हाजो आढावो घेवंक आमी जमिल्ले आसात. आनी आज आमचे भितर कितलेशे तज्ञ भाग घेवपाचे आसात. गोंय मुक्ती जातकीर जे जे प्रश्न राज्यान उपरसले, ताजे नंतर जे जे वाद जाले, नेहरून गोंयाक मुक्त करपाक कळाव कित्याक केलो, कृष्ण मेनन हांची जापसालदारकी, ताजे नंतर गोंयांत जें कितें घडलां, अशे वेगवेगळे विशय घेवन वेगवेगळे तज्ञाक घेवन आयची ही चर्चा, आयची ही कार्यावळ आमी तुमचे मुखार दवरपाची आसात. आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करतनाच आमी एक पळोवया, एक BBC तयार केल्ली गोंयच्या मुक्ततायेचेर एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी, ती तुमी पळोवया आनी मागीर आमी फुडले चर्चेक भाग घेवया. नमस्कार. तुमी हें फिल्म पळयलें, BBC तयार केल्लें. हें म्हाका दिसता अशे तरेचें फिल्म एकमेव आसूं येता, कारण त्या वेळार अशे तरेची माध्यमां नाशिल्लीं. आनी भारतान जेन्ना सैन्य गोंयांत धाडलें तेन्ना त्या संदर्भात खूब गुप्तताय आशिल्ली. तरी आसतना BBC हें फिल्म केलें आनी तें फिल्म खूब म्हत्वाचें आसा. तातूंतल्यान आमकां कळटा त्या वेळा वयले खीण कशे आशिल्ले, कशे तरेन मिलिटरी भितर सरले, हांगा परिस्थिती कितें आशिल्ली. हें जरी ल्हान जरी फिल्म आसलें तर तातूंतल्यान एक त्या वेळा वयली एक परिस्थिती, त्या वेळा वयले लोक, त्या वेळा वयलें समाज जिवन आनी भारतीय लश्कराची सज्जता अशे खुबशे खीण आमकां ह्या फिल्मांतल्यान पळोवंक मेळटात. म्हणून आमी BBCचे उपकारी आसात आनी तुमच्या मुखार दाखोवपाचो उद्दिश्टूय तेंच आशिल्लें की अशे तरेचे फिल्म तुमी पळयलां जाल्यार ते आज म्हाका दिसता परत पळोवपाक एक म्हत्व आसा. फुडले सुवातेर आमी उल्हास बुयांवान जें गीत गायिल्लें तें जरी मुक्तताये संदर्भात नाशिल्लें, तें ताणें गोंयच्या ओपिनियन पोलाचेर केल्लें आसलें, तर ताज्या फाटभुंयेचेर ज्या पद्दतीन गोंयच्यो वेगवेगळ्यो घटना घडल्यो त्यो तुमकां आमी दाखोवपाचो एक यत्न करतात. आतां उल्हास बुयांवाचें हें गीत आयकयात. शेतांतल्या रोवप्यानो, भाटांतल्या पाडप्यानो, दोंगरांतल्या खणप्यानो, दर्यांतल्या पागप्यानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. वांगडी तुम्ही मनशाचे इष्ट, तुम्ही चितेची वेतरणे, तुम्ही उमेदीचे तुम्ही उजे, जेन्ना आवयन मारलो उलो तेन्ना तुम्ही रावले उबे, तुमच्या आंगार आसात अजून लेखलेखीत झुजा कुणो. काळखे रातीर खोट मारून नव्या दिसाक मारली बँक, उजवाडान जग जगले तुमची रुपया दर्या देख, नितळ आता मळबा भितर चंद्रिमाक फुटला पानो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो.
शक्त जाय मेकळेपणाक राखून दवरूक सदांच दोळे उक्ते जाय एकचाराचे चिरे जोडूंक रक्ताचो जाय चुनो एकचाराचे चिरे जोडूंक रक्ताचो जाय चुनो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो 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 प्रश्न आसा आमी खरेंच मुक्त जाल्यात काय कितें तुमी ह्यो सगळ्यो घडणुको पळयल्यो BBC आमचे ते टेलिफिल्मान भितर तुमी त्या वेळा वयलें लश्कर कशें भितर सरलें त्याय संदर्भान पळयलें ताजे नंतर ओपिनियन पोल मेळ्ळे वेगवेगळे लेखक विचारवंत हांणी गोंयांत वेगवेगळे तरेचे वारे निर्माण केले आमचे बाकी बाब म्हणटाले 7 लाख गोंयकार आमी युग नवें फुलयतले अंधल्यात मंत्रे जिवी ते फाल्यां उलयतले जळता गोंय घुंवता जरी घरार नांगर भोंवता जरी थंयच पाट अमृताचे फाल्यां आमी खेळयतले आज जरी काळोख बिण्ण सगळे कडेन पडला किण्ण दनपरच्या कडार फाल्यां रथ बुजार खेळयतले आयज जीव लागला गोळा आयज जीव लागला गोळा तरी दैत्य लावन दाळा रयताच्या जैताचो शेक फाल्यां चलयतले जमून घेवंक वयली घुडी जमून घेवंक वयली गुडी होमखणात आमची उडी माणसुकेच्या फायच्या दिकेन देवाकय भाळयतले ही गुडी केळतले ही गुडी केळतले सुखान दुःख गळयतले जन गन मन गीत गायक सूर नवो मेळयतले 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले अंधल्यात मंत्र जिवी ते फाल्यां उलयतले हे जे पळय मंत्र अंधल्ले ते मुक्त जाल्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें आमी जेन्ना मुक्त जाल्यात म्हणटात तेन्ना दळदरेपण अज्ञान सगळ्यांचें कल्याण जावप लोकशाय बरे तरेन चलप लिबर्टी स्वातंत्र्य हे सगळे मुद्दे खूब खूब म्हत्वाचे आसतात ते सगळे प्राप्त करूंक आमी शकल्यात काय कितें फाटल्या 60 वर्सांत गोंयचे खुबशे प्रश्न आसात खुबशे प्रश्न आशिल्लेय बी कांय प्रश्न आनीक वयर सरले आनी आमी जेन्ना म्हणटाले आतांच म्हणलें आमी 7 लाख गोंयकार आमी गोंय मुक्त जालें 1961 वर्सा 67 वर्सां गोंयचो ओपिनियन पोल जालो तातूंत भितर आमी गोंयची दिशा ठरयली आमी गोंयचो कारबार चलयता अशें आमी म्हणटाले पूण ते 7 लाखाचे आज 60 वर्सां उपरांत जवळ जवळ 17 लाख लोक जाल्यात आनीक हे गोंयचो फुडार थारयतात काय कितें गोंय ज्या पद्दतीन आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंयचे पळय जे गोंयां मुक्त करचे खातीर जे पळय सपन पळयल्लें तांच्या सपना प्रमाण गोंय चल्लां काय कितें ज्या पद्दतीन तांकां गोंयचो दिश्टावो जाल्लो तो दिश्टावो खरो जाता काय कितें आमच्या आयच्या स्वातंत्र्य सैनिकाक ते नागेश करमली जावं प्रभाकर सिनारी जावं होडारकार बाय जावं हांकां आयच्या गोंयचे बद्दल गोंयचो ज्या पद्दतीन छप्पर फाडके म्हणटा तसो विकास जाला ताजे बद्दल तांकां कितें दिसता आयकून घेवया स्वातंत्र्य सैनिकांची मतां जे कितें साध्य करपाचें तें पद्दतशीर जावना बरोबर सुरवातीक आयलो महाराष्ट्रवादी गोवंत बरोबर पक्षाची नांवां घेतल्या जाता हय सामकें तुवें घेवपा जाय ताणें कितें केलें ताणें बहुजन समाजाचें राज्य म्हणटलें हय पूण तें बहुजन समाजाचें राज्य जावना आनी अल्पजन समाजाचें राज्य जावना तें सगळें बार्दोडकाराचें राज्य जालें आज कितें जालां गोंय सगळ्या भारताच्या हातून म्हणा किंवा आनी कितें हातून विलीन जावन गेला विरगळून ते जावंक नाका आसलें अनफॉर्च्युनेटली आमची गोंयची संस्कृती गोंयचे वागप गोंयची सगळ्यो मागीर ती पक्वान्नां धरा किंवा जेवण धरा किंवा चाली रिती धरा खूब खूब बदलले जाल्यार ती एक वायट गोश्ट दिसता सारकी आमचे कडेन थोडे फार आसले पूण ही कल्पना नासली की हे इतले पर्यंत अवस्था येत म्हणून आनी हाका जबाबदार आमचे जे त्या वेळचे जे लिडर पयलींचे आमकां तांचे क्रिस्तांव जावं हिंदू जरी आमच्यो जाती वेगळ्यो आसल्यो तरी पूण एक चारपण आसले आमी तांच्या विचारांची तांच्या हाजे कडेन सहज जाताले हांव याद आसा म्हाका
तांचे काजार जाले जाल्यार आमी तांकां पोर्ट वायन आमी पियेनासतना सुद्दां तांकां धाडून दितले पयलीं अशें म्हणजे इतलो आमचो सलोखाय आनी हें उरतालें आपलेपण हय जरी आमी तांचे मांस खालें ना कांय ना पण येस पण तांच्या हाचे बरोबर केन्ना झगडे जवळून पॉयंट येनाच तसलो गोंय मुक्त कांयच गोंयचें राजकारण गोंयकारां कडेन उलोवंक ना फक्त तांणी ते व्हडले व्हडले स्लोगन दिवचे बोबो मारचे आनी हें करच्यो आनी हाचे पली कांय ना कितें आसा जी बेज कितें आसा डेली हें आसता हो हाचे कडेन गेलो तो ताचे कडेन जॉयन जालो तें जालें हेंच उरलां आमी दोन मतां आयकलीं आनीक एक शशिकला होडारकार आसात ज्यो मडगांवां रावतात गोंयच्यो खर सुटके झुजारी तेंचें मत आमी हांगा आयकूंक शकतात स्वार्थी जाला जर स्वार्थी जावनाशिल्लो तर ते अशें जावचें तुमकां दिसता की तुमी जे कितें मागताले ते तुमकां मेळ्ळें अशें दिसता काय म्हणटा हय स्वातंत्र्य मेळ्ळें ना खुबशे हें मेळ्ळें बायलो भायर सगळें एरवी सुद्दां तूं हांगा हांव 1950 एसएससी जाला कितल्यो चली आशिल्ल्यो 4-5 चलयो एसएससी बाकी खंय शिकता आतां सगळें आतां मागीर काम करतें गेलें साद्दे तागे बापूय हांगा आमच्या सायटीर काम करतालो पण ते 12वी शिकले हें स्वतंत्र जाल्लें जालें काय करतलो ही आसा न्ही आमच्या थोड्या लोकांक वायट दिसता म्हणजे पयलीं आमी खंय गेल्या बाबा भाटकारा अशें म्हणटाले हे ते लोक म्हणटात पूण आमकां वायट गोंय स्वतंत्र जावन कांय बरें जावं ना अशें म्हणटा म्हज्या आवयक लोक खूब म्हणटाले अशें ना तुजी भुरगीं कित्याक गेल्ली थंय आमकां भिके लायली आनी आपूण भिकेक लागली अशें म्हणटाले पण तशें जाता न्ही तें कितें तरी हें जाता तातूंत एकंदरीत बरें जालें खूब बरें जालें आतां हें जें सांगता मनीस खूब स्वार्थी त्यामुळे जाता आमी आतां शशिकलाबाई होडारकार स्वातंत्र्य सैनीक हांचेंय मत आयकलें दोन स्वातंत्र्य सैनिकांनी वेगळीवेगळी मतां दिलीं नागेश बाब आनी प्रभाकर सिनारी हांचे बद्दलचो हांचो राग एकूण एडमिनिस्ट्रेशन गोंयचें राजकारण हाचे बद्दलचो आमी पळयला होडारकार बाय बायलांच्या नदरेन चिंतताल्यो पूण एक म्हत्वाचो मुद्दो ह्या तिनूय स्वातंत्र्य सैनिकांनी व्यक्त केलो म्हळ्यार तांणी जे प्रमाण गोंयचें सपन पळयल्लें तें सपन तांकां जाय तशें पुराय जालें ना आज आमचे मदीं आमच्या स्टुडियोन सबिनाबाई मार्टिन्स आसात सबिनाबाई मार्टिन्स हांव अशें म्हणन त्यो एक पेशान जरी टिचर आसल्यो तरी फाटलीं 35 वर्सां गोंयचे वेगवेगळे प्रश्न घेवन ते लडटात सबिनाबायन बायलांचो संघटना बांदली बायलांचो साद ही संघटना बांदली ताणें तांचे वेगवेगळे प्रश्न मांडले ताजे नंतर हालीं मेरेन गोंयचो गोवा बचाव अभियान हें गोंयांतले गोंयचे मुक्ती नंतरचें सगळ्यान व्हडलें अभियान आंदोलन ताणें चलयलें जातूंत ताजो मूळ हेतू आशिल्लो गोंयच्यो जमनी सांबाळून दवरपाक जाय गोंयच्या बद्दल जे पळय जमनी घेवन मोठ्या प्रमाणाचेर विकतात तातूंत राजकीय हस्तक्षेप आयलो एकूण आमचे वेगवेगळे जमीन विशयक कायदे आयले ते कायदे आनी घटमूट जावपाक जाय सबिनाबाई तुमी पळयलां गोंय मुक्त जातकीर 6 वर्सांनी ओपिनियन पोल आयलो ओपिनियन पोल म्हणजे आमकां स्वयं निर्णय आमकां आमचो निर्णय घेवपाक मेळ्ळो गोंय हें वेगळें राज्य उरलें ताजे नंतर जवळ जवळ 20 वर्सांनी आमकां घटक राज्य मेळ्ळें घटक राज्य ही खरें म्हळ्यार ताजी फुडली पायरी आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ली घटक राज्य म्हणटकीर आमकां पूर्ण राज्याचो दर्जो हे राज्याचो दर्जो इतल्या खातीर की आमकां आमचें राज्य आमकां जाय तशें चलोवपाक जाय दुर्दैवान तुमकां सांगत गोंय इतलें ल्हान गोंयचे गवर्निंग करपाक तर आनीक सामकें सोंपें 60 वर्सान गोंयची प्रगती जाल्या काय अधोगती जाल्या अशें तुका दिसता हय तुमकां पयलीं शुभेच्छाच लिबरेशन डेची आनी टीव्ही गोमंतक टीव्ही स्टार्ट करपाची विशयाचेर उलयता म्हळ्यार लिबरेशन जेन्ना जालें तेन्ना मेन हेतू कितें आसलो की आमी गोंयचे बद्दल निर्णय स्वता घेवचे जे निर्णय जे आसता ते गोंया खातीर आसचे पूण हळू हळू कितें जालें की जे निर्णय जे आमी गोंया खातीर घेता म्हणटा
ते निर्णय सामान्य गोंयकारां खातीर जावना ते कांय लोकां कडेन जशें थंय सांगलें भांडवलदारां कडेन कांय आतां मोठे मोठे पार्टीज येता पयशेकार येता जे निर्णय जाता ते तेंचे खातीर जाता आनी ताका लागून ही जी आमी उदरगत अशें आमी जे म्हणटा गोंयांत जी जाता ती गोंयकारां खातीर सामान्य मनशा खातीर ती जायना. बरोबर. तुवें गोवा बचाव अभियानाचो उल्लेख केलो ते आमी सो एक मोठो चळवळ जाली कारण आमी ह्या चळवळींतल्यान डिस्कस करताली की आमी आमचें गोंय कशें प्लॅनिंग करचें. जमीन जी आसा तेतून खंय शाळा आसची खंय शेतां बाटां आसची खंय इंडस्ट्री आसची अशें म्हणजे जें प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी हें जें प्लॅनिंग जाता तें लोकांचें मत घेवन तें प्लॅनिंग जावपाक जाय. पूण प्रोसेस स्टार्ट करता पूण फायनली जेन्ना डिसिजन घेता ते जे लोकांनी जे सजेशन दिता ते सगळे भायर उडयता आनी म्हणून ती आयज जी आमची जी उदरगत जी आमी पळयता ती लोकां खातीर न्ही आनी गोंयाचे पाड पडला. समीरभाई, आमी पळयतात न्ही आतां येदेशें राज्य हांवें म्हणलें इट्स व्हेरी इजी टू मॅनेज गव्हर्नन्स इतलें बरें पूण आमचे कडेन वीज ना सारकी आमचे कडेन उदक इतलो पावस पडटा पूण सारकें उदक ना आमचे कडेन रोजगार ना आनीक सगळ्यान म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें की शेती गोंयच्या लोकांक अन्नधान्य किमान दिवपी शेती आमी अक्षरशः ना करून उडयल्या. म्हणजे गोवा बचाव अभियानाचो हो एक उद्दिश्ट आशिल्लो. पॉलिसी करप खूब इम्पॉर्टंट. आतां जेन्ना गोंय मुक्ती जालें तेन्ना आमी भात एक्सपोर्ट करतालीं ओके आनी आतां गोंयच्या सरकाराच्यो ज्यो पॉलिसीज अश्यो आसा की सगळीं शेतां पाड पडल्या म्हणजे फॅलो उरल्या कित्याक आमी जे पॉलिसीज जे आहा ते अशे तरेन केला की भात पिकप म्हारग जाला आनी मागीर लोकांनी सोडून दिला. ओके सो टायम टू टायम तो बरे डिसिजन्स तर घेतले सो ताका डिसिजन मेकींग सारकें आसपाक जाय आसलें की आमी पयलीं भाशेन जमीन आतां आमी आमची शेतां पाड दवरला आनी भायल्यान आमचो भाजी पालो भायल्यान येता फूड भायल्यान येता सो दिसता हांगा स्ट्रेट की खंय तरी आमचे पॉलिसी सारके नासले आनी इम्प्लिमेंटेशनूय सारकें नासलें. बरोबर. आनीक एक मोठो इशू आमी सदांच डिस्कस करतात तो पॉलिटिक्स एंड करप्शन. आमी पळयलां आतां कोणाक कसली निती म्हणटा ते उरलीत ना. काल कोण तरी काँग्रेसीन आसता तो आज इंडिपेंडंट जाता तो बीजेपीक गाळी मारता दुसरे 24 वरां भितर तो बीजेपीन वता किंवा बीजेपीतलो मनीस काँग्रेसीन येता कोणाकय खंयच्या तरी घोशणेचेर जिखून येतात दुसरे दिसा सत्ताधारी पार्टीक सपोर्ट दितात. आनी मेन म्हळ्यार कितें लोकांक खबर आसा पयशे करप पयशे वांटप जिखून येवप. म्हणजे आमी आतां येदो व्हडलो तो रोजगार सरकारी नोकऱ्या खातीर भ्रश्टाचार दर नोकरे खातीर 35 लाख रुपये घेवन नोकऱ्यो दिवप हें जें पळय कितें आतां येदें व्हडलें पयशे संकट गोंयच्या तरुणाक बरे शिकिल्ल्या तरुणाक नोकरी मेळचीच ना अशे तरेचे करप्ट पळय येतले आनी ते नोकरी घेतले. सो तुका दिसना की हाजेर एक कितें तरी करप्शन हो सामको मोठो इशू गोंयांत आसा आनी जॉब्स टू सामके आमचे बायलो जे रस्त्यार भाजी पालो विकता थी सुद्दां काल आमचे कडेन केस आयिल्ली की 500 रुपीज पुलीस तांचे कडल्यान घेता आनी मागीर तूं तर पयशे दिना जाल्यार आमी तुमचे कारवाई करतले तुमकां पुलीस स्टेशनार आपप तांकां त्रास करप. सो करप्शन सामकें लो लेवल टू हाय लेवल इतलें पावलां आनी जे मेरेन आमकां असली कॅन्डिडेट्स आमी मेळना जे करप्शनाक कुशीन दवरून गोंयचे खातीर बरे निर्णय घेवन बरें इम्प्लिमेंटेशन बरें गव्हर्नन्स दितले हाजो सोद आतां आमकां चड गरजेचो ह्या टायमार. जशें तुवें सांगलां आतां आमकां फक्त दिसता की सगल्यो ह्यो उडयो मारता कित्याक तांकां पावरान येवपाक जाय पावरान कित्या खातीर येवपाक जाय पयशे करपाक एक्झॅक्टली नथींग मोर. म्हणजे की एवरी सेक्टर जर आमी पळयलें जाल्यार ते करप्शन दिसता. म्हाका तुका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाक हे सगळे MLA पळय जेन्ना रुलींग पार्टीन वतात ते म्हणटात की ना आमच्या लोकांक आमी मंत्री जाल्ले जाय आसतात लोकांक आमी रुलिंगान गेल्ले जाय आसतात. सो हे लोकांचें प्रेशर तुका खरें दिसता? ना लोकांचें प्रेशर म्हाका दिसना कित्याक जेन्ना लोक कितें करता फक्त आमदारांक निवडून दिता ताजे उपरांत जे डिसिजन्स घेता ते स्वता खातीर घेता ते लोकांक केन्ना कन्सल्टूय करिना आनी आतां लोक एक पार्टीक
त्या मनशाक एक पार्टींतल्यान निवडून दिता मागीर जेन्ना ते जंप करता तेन्ना लोकां कडेन ते विचारून जंप करता अशें आतां सो ते स्वताच्या फायद्या खातीर आपणाक खंयचे फाटीन कितें फायदो मेळटलो हें पळोवन जाता आनी इलेक्शन सुद्दां जातकूच रूल आनी एक प्रश्न स्पेसिफीक विचारान दिसतो कितें तूं इतली आतां आंदोलनाचें नेतृत्व करता तूं लोकां मदीं आसा तूं लोकां मदीं सामान्य मनशाक मेळटा कारण तुज्या आंदोलनान बायलो बिलो सामान्य सामक्यो तळागाळांतल्यो बायलो पार्टिसिपेट जाल्यात म्हाका लोकांचें स्पिरीट जाणून घेवंक जाय लोकांचें स्पिरीट म्हणजे अशें की लोकांक खरीच तळमळ्या गोंयचें बरें जावचें बरे लोक येवचे बरे लोक सरकारी गव्हर्मेंटान भितर बरे लोक आसचे अधिकारी बरे आसचे लोकां जे आसात लोकांक तिडक येता खूब तिडक ग्रासरूट लेवलाचेर तर सामकी तिडक आसा कित्याक आतां पळय उदकाचो प्रश्न पळय तुका उदक तुका मेळपाक जाय पूण तुका डिपार्टमेंटाचे फुडें उदकाच्या डिपार्टमेंटा फुडें तुमकां धरना धरचें पडटा कित्याक उदक येना रस्ते पळय कितले खड्ड्यांनी कितले खड्डे आसा इतले टॅक्स पेयराचो पयसो वयता ते जायना खंयचे डिपार्टमेंटान गेले आतां तुका एक लायसन्स जाय कसलेच एक घर रिपेर सुद्दां करपाक लायसन्स तर तुका जाय जाल्यार थंय करप्शन आहा खंयचे डिपार्टमेंटान वचून आतां ते टेलिफोन जावं या जे डे टू डे बायलो जे वयता बायलो सोड सामान्य मनीस वयता एवरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तांकां त्यो आडखड्यो येता सो जे स्मूथ सर्वीस एफिशियंट सर्वीस ते मेळना आनी स्किमी आतां इतली आतां सगळ्यो पार्टी बायलां खातीर स्कीम करतल्यो म्हणून सगळे जाहीर करता आतां आसा त्यो स्किमी कितें जालां आतां ते 2000 1500 बायलांक मेळत ना सो हाजेर डिपेंडंट आसली मनशां जेन्ना तांकां मेळना वयल्यान तांची परिस्थिती वायट जाता सो इम्प्लिमेंटेशन म्हणटा तें जायत ना घोशणा खूब करता आनी फोटो ऑप टीव्हीचेर येवप दाखोवप की आमी हें करता पूण इम्प्लिमेंटेशन बरोबर जायना सबीन भाई इम्प्लिमेंटेशन जायना सरकारां सारकी चलनात पक्षांतरां कितें जाल्ल्यात हो पॉलिटिकल भ्रश्टाचार आडोवप कसो कोणें आडोवप कारण आतां पळय आतां इलेक्शन आयलें आतां कांय दिसांनी इलेक्शन जातलें जे पळय जिखपाक येवंक सोदतात तांकां सगळ्यांनी BJP घेता सो तांकां खबर आसा 5 वर्सान कांय केन्ना जाता 5 इलेक्शनाच्या वेळार आमी जिखपी लोकांक घेतले आनीक इलेक्शन फेस करता सो पॉलिटिकल एंगर लोकां मदीं निर्माण जाता काय जायना पॉलिटिकल एंगर आसा पूण कितें आसा की आमी पळयलां जेन्ना जेन्ना मुवमेंट जाता चळवळ जाता तेन्ना खंय तरी प्रेशर येता मातसो चेंज येता पूण हे मुवमेंट्स पळय आसा ते सामके स्ट्रॉंग जावपाक जाय प्रश्न आसा की आमी आमचें काम करतली काय आमी आमचो टायम वॉर सदांच आमी रस्त्यार येतली आतां हो इशू आतां हांव एक टिचर हांव रिसर्च करूं शकता कित्याक म्हाजी PhD आहा सायन्सान ते कामचे सोडून आमकां आतां हें काम करचें पडटा हितून कितलो टायम वयता सो म्हाका दिसता की आमी बरे कॅन्डिडेट्स तयार करपाक जाय ग्रुमींग करपाक जाय तेतून स्किल्स आनी वॅल्यूज दोनीची गरज आसा सो मे बी वी कॅन आनी ह्या पॉलिटिकल जे आसा जे जिखपाक जाय जो अरिथमेटीक लागता तो चेंज करपाक जाय म्हणजे तेजेर स्ट्रॅटेजीज तयार करपाक जाय नाजाल्यार सद्दी परिस्थिती खूब वायट आसा आतां गोंय पळय कजिनोचेर सामकें टेकन ओवर आमी ईस्ट इंडिया कंपनीन जशें भारताक टेक ओवर केलें आतां सगळ्यो प्रॉपर्टी घेतात ते पयसो इतलो जाला गोंयकारांचे कोण कॅर करता सबीर भाई हो मुद्दो आमी घेतले चर्चेक म्हाका दिसता आमी स्वातंत्र्य चळवळ गोंयची मुक्ती ताजे नंतर वेगवेगळे प्रश्न जाल्ले आनी ताजे नंतर लोकलडे कशे चल्ल्यात गोंय सांबाळून धरपाक ह्या विशयाची सबिना मार्टीन हाचे कडेन चर्चा करतात ही चर्चा आमी फुडें व्हरतले पूण ताजे आदी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV